Hello guys and welcome back again to our channel K2 and family. Hope you all are doing well. Well, I sarko borrow this and a little bit sad because I am in Baisatai, Porodeopa, UK. Yeah. We're leaving our beautiful Goa. And Kisha is here, scooter moda. So I thought like okay, I'm आज Baisatai. आज बारीकशी इतली एक थाली खावपाया म्हणले लास्टा. So थाली खावपा वयता आमी सगळीं स्पेशल गोवन फिश थाली पया म्हणले हिंगा. सो टायमूय मेळना बारीक बारीक कामां कितली करपा आतां जायते आतां हिंगा कामां पूण त्या कोरपे सगळीं जायती कामां आमगे जालोली जाग्यार पडलें. एवरीथिंग वॉज नायस. एवरीवन्स प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग वर्क. Thank you very much guys for all the time giving us best wishes for these holidays, and these holidays were very nice. God has kept us safe and protected. सगळं कामां जायर पडटाय. आतां भुरग्यां मातशें तो तांकांय उमेद ती सॅड आहा आतां वयताय म्हणून. तांकां एलिफंट चोवपा जाय आमी. एलिफंट आमगे थिंगा ते सायडी मागीर तांकां व्हरता मातशें एलिफंट दाखयता एक आमगे ते सायडी आहा तो पळय. आनी आतां सद्या आतां वयता आमी. आतां हे टेकिंग दीस लास्ट आफ्टरनून सन पाथ म्हणल्यार दॅट वी आर गोईंग. मागीर सारकें येयलें शिंयाय ती जॅकेट बी घालून गाडयेन दवरले थिंगा जॅकेटी. गाडी लंडनाक दवरले फ्रेंडागे थिंगा. सो आतां आमी वयताय पळया आतां आमगेले कशें हाव इट फील्स लायक. हे सगळे आमगे घराकडच्यान पळया ती आमगे घराचो वाट मेनेजीस फॅक्टरी CMM हिंगे गोरेक लागीं कितका ओल्ड अबे हिंग आमगे थिएटर हिंगा हे सायडीन थिएटर आहा डॉमिनोज आहा. दिस गोज टू हाऊस ओनली ओवर हियर सो नॉट टू फार अवे. वचपा जाय म्हणून. सी यू लेटर. आमी हिंगेले गोवन मेज म्हणटाय थिंगा जस्ट ऑपोजिट द मामलेदार. अरे हय हिंग सारकें बेस्ट आहा. एक पाट येयलो हिंगा. सो व्हेरी फ्रेश फूड आनी व्हेरी गूड. हेच फिश थाली वयर आहा सारकी हय बरी रूच येयली तुमकां. तुमी केन्ना येता पळय वेकेशनाक तेन्ना तुमी आमच्या बरोबर आसतले. भुरग्यांगे पळय तूं बड ऑलवेज क्रांकी आणि दोन सो तेका दोन बसले पळय आमी जेवणा बसले आतां आनी सगळे ते कितें हाय सिंग कितें what are you gonna eat? Hungry. I'm hungry. I want food. I want food. जेवपा जाय कर. जेवपा जाय. तू जेवपा जाय गो. पिझ्झा कितें जाय गो तुका. पिझ्झा जाय. कितें म्हणलें कित्याक पडिशे गो डॉमिनोज. डॉमिनोज तू भूक लागल्या काय सारखी. फोक पासून खाता चिकन. क्रिस्पी चिकन हे हाडलंय. क्रिस्पी चिकन भुरग्यां लागून भुरग्यां आनी यमी हिंगा स्पेशलिटी फॉरेस्टात बांगड पळय. हेज्या पयलीं खायलो हिंगा व्हेरी नायस. आमगे चणक ताली येयली सोनियांग येयली. I'll give you 1 second. One second. Take. Wait. I'll give you. Cheating झालं मग आमकां सारकें चिटींग जालें आमकां. मारिया नायजाला ते दोन इसणां पोसता हितून म्हाका एक मेवले दोन पण नाद्या भाडे एकूच मेवलो. फायट कोत्ताली हिंगा आपणा एक दिल म्हणून. A few moments later. सगळ्यांक सुस्ती मारलो एवरीवन. I want limka. तेका जाय. म्हाका ना असो जॅम येयलो आतां. तूं आनी हें कोत्ता गोड आवय जाताले बेजार काय भुरग्यां मदीं जेवपाक जाता आनी जे जाता The next day. guys. So Nadia said this to Tumka. Yes, everyone is sad because now it's time for us to go back. So guys, it's almost time now. Now we have to fly back. Azale amgele by sorpa time. So let's say hi. असं मठ चाललं ना सारखं काय बरं बारीक परत बारीक जावपा चॅलेंज घेण्याचा याचं सोनियान सारखे हाय आणि मोठे केलं सारखंच आहे.
आनी परत येवन परत चॅलेंज करता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन बारीक जावपाचें 30 days चॅलेंज बॅक अगेन बट एनीवेज तेजे किशा वयल्या किशा व्हरना म्हणशे किशा वयर न्हिदलोले आमी न्हिदोन उठले सगळे मातशे तुका ते 2 वरांनी न्हीद मारल्या नाव द टायम इज अबाउट 1:30 वी हॅव टू लीव नाव टू द एअरपोर्ट नायजल रेडी सगळे रेडी आनी एवरी इज सॅड एट द सेम टायम बिकॉज येता सा उमेदी येता वयता आसतना अशें करून वचोंक पडटा कित्याक बिकॉज युअर फॅमिली इज बॅक इज इन But anyways, the moment of truth is that we have to. But anyway, guys, thank you for the love that you have given. Thank you, Nigel, Sonia. Yeah, Denisha bai nilale ha te sakai odo ai zoita sana pore sarke amar raulu mi choda. Itli di sarke tenga so me video che sagle eta to amne post videos we going to put up. A lot of videos are going to see their naughtiness. We're going to miss everything. Yeah, the family, the food, the environment, everything as always. And we ask the prayers. And we keep ourselves in prayers. We pray to God that He may bless us to bring us back again our home safely where we go and back again to Goa again very soon to meet our family and our lovely place where we belong to. So guys, पावली आमी थंय घरा आतां जालें आमगे वेकेशन काबार एंड बॅक टू रियलिटी म्हणटा तेश कोन जालां आमगेलें द वेकेशन वॉज व्हेरी नायस रियली गुड थँक्यू तुमकां सगळ्यांक फॉर ऑल द प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स टू हॅव अ very great vacation. आम सगळे जाय जाण पयलो आमकां a lot of people were writing for us. Have a great vacation. Bless you. Whatever it is, like Goa is Goa. तें सारकें येता सा इतली जिवा त्रास जाले अशें दिसता कालू हांव थिंग सकाळीं चाय वयतालें सायन्सा थिंग बाय जेवण वयतालें येन सारकें असो शी we hit it straight to that storm that came in UK त्या storm येयलोलो कितें हांव नोको नांव कितें पळय तें बट तेका लायक आमी देवा कृपेन आमगे सगळे बरें बसताले वी वर जस्ट 2 hours delayed. माय कजन तो येयलो त्या दिसा तेगे 9:30 वरां डिलेड एअर इंडिया जी त्या दिसा येयल्या ती डायवर्ट करून गेटवेक धाडली त्या दिसा लोकांक कितले त्रास न्हय हे भशेन पूण देवान आमकां बरे भशेन हाडली सगळें बॅगेज सुटली सगळें जालें बरे भशेन कांय प्रॉब्लम जावना आनी आमी तेच जाता मातशें भिरांत दिसतालें बिकॉज इंडिगो वॉज द तेन्ना केओस चलता न्हू सामकें जावपा ना काय म्हणून आनी गोंयांत तुमकां सांगू गायज लिटरली लायक न्हू म्हणटा आमकां तें म्हाका एक पाट सारकें एक काळजा लागलो एक पाट म्हाका तें एकलें कोण म्हणटा तुमी भायर येता हिंग घेवन शो मात अरे बाबा आमकां तें गोंय आमकां नो मॅटर वॉट वेवर वी स्टे होम विल ऑलवेज बी अ होम फॉर अस हें आमी कितें जालें दीस इज आवटसायड नो मॅटर वॉट हाव मच वी डू वॉट वी हॅव ओवर हियर इज नेवर गोन टू मेक अस फील लायक होम हें जस्ट बिकॉज वी डू इट बिकॉज वी लीव हियर पूण कितें घराको कितें शीत कोडी लिगो आसूं थिंगा घराको तें आमकां तें उमेदी येता बट बाय द वे गायज वी एन्जॉयड अ लॉट जायते फन केले जायते व्हिडिओय केले आमी पूण व्हिडिओ सगळे घालूं पेंडींग आहा बिकॉज पेंडींग आहाय डोंट वॉन्टेड टू डू दॅट लायक टायम आहलो आमकां एक पाटी एडिटिंगाक बट रातीको बसोंक पडटालें देन नेक्स्ट डे वी हॅड सम अदर प्लॅन्स सो बेगीनूय न्हिदोंक पडटालें सो आय टोल्ड कॅशली लायक फ्यू वील पूट बट उरलोले आमी सगळे लायक आफ्टर रेन्सलीज वेडींग एन ऑल आमी सगळे हें करया म्हणून लायक हिंगेन करया बिकॉज आय हॅव टायम हियर टू डू सो सेका थिंकींग जाता करून बसलें म्हणटकच लायक सोनिया उलोवपा जाय वा भुरगीं हेटय आनी आय डोंट वॉन्टेड हांव गेलें आनी एशें करून जावपा जायना न्ही येयलीं आनी आमी कंप्युटरारू आहाय सो No, it is very true because what happens is it's a time for family. We have gone for a family time because Nadia, first of all, it's been after a really long time, and we have gone for a family time to make my kids enjoy, like family to enjoy. सगळ्यांक करपा सेम टायम वी वॉन्टेड टू मेक व्लॉग्स ऑल्सो वी मेड व्लॉग्स बट कितें म्हाका तेन्ना एडिट करून घालपा ना थोडे व्लॉग तुमचे चोयले साम कोणागे गेले कितें आमगे घरा कडेन लायक नेट प्रॉब्लम ऑल्सो इंटरनेट प्रॉब्लम मातशें जाता थिंगा लॉट मेल्स करूं मेळना सारकें आमकां मागीर हें करपा लॅपटॉपाचेर हांव काम करताय आमी लायक वर्क देन इफ आय वॉन्ट टू बिकॉज मुगे थोडे प्रोग्राम्स हिंगाचे रेजिस्टर्ड ओवर हियर सो आय कॅनॉट यूज इट म्हाका ते VPN चेंज कर तेल्ले बी करपा पडटा सो लॉट ऑफ हॅसल लायक टू डू आनी ते फोनाचेर बी जाल्यार इजी जाता सो म्हाका फोनाचेर करपा संवय जावना आमकां तें तुगे संवय मोडली न्ही गो ऑलरेडी करपाची सो जायना ते लायक आनी दॅट्स वन थिंग बट अदर दॅन दॅट वी हॅड रियली गूड टायम लॉट ऑफ आवर सबस्क्रायबर्स वी मॅट जाय जाण मेळ्ळे जाय जाण आमकां आपयले आमी कोणागे वचपा लेगून पावनाय आनी वी आर रियली सॉरी फॉर दॅट इट्स नॉट दॅट की आमकां येवपा नाकालो म्हणून बिकॉज वॉट हॅपन इन पिरियड ऑफ लायक आमगे वेकेशन चलता आसतना मदें हेगे दांत काडले म्हण सांगलो पळय तुमकां ते मागीर मदें बंद जालें सो दांत काडले म्हणजे दाढी काडली ते दांत काडले म्हणजे
तेगे दाढी काडली म्हणून ताका लागून विजडम टूथ मातशी अक्कल दाढी म्हणटा ती काडली खंय गेली. सो दॅट्स वाय दॅट वॉज वन थिंग या वी कूड नॉट लायक ते बंद जालें तितून मागीर मदें किशाय मातशें बंद जालें मागीर मदें सायनस ट्रिगर जालें. So it was the starting like period. starting period only causes and रोकडे मागीर like we had like 3 days 3-4 दीस आमी मातशी तेशी उरली पण आमी तरी भायर सरतालीं. We were going in and out At least भायर we could सरतालीं. relax रिलॅक्स करून भायर सरताले आमी and the weather was really beautiful. हे पाटी शीं पडटा म्हणटाले लोक पण आमकां शीं खावना आमी तरी AC लावन फॅन लावन न्हिदतालीं. But it was not very hot as well, so it was very pleasant, very good. Kisha, you enjoyed Goa? We went on the Yeah. beach also. So Where you want to go? You want to go on the beach? Yeah. एक व्हिडिओ येतो पळय मागीर बिचीर गेलो ते आमी खूब गायला आमी बिचीर गेलो तो आवय सायन्सा 7:30 जालें कावूक जाला केसली रोड घाली ताणें बाणाले के रोडोन काबार केलां आनी आमी रेस्टॉरंटा बोलो थिंगसान 8 धांवो वचोंक कोत्ताले थिंगा बिचीर वचोंक जाय करून इतलें हें केलें ताणें सारकें. आनी एंजल लिटरली शी क्रायड वेन वी वर कमिंग बॅक म्हणून आपणा हिंगा रावूंक जाय मागे we felt like आमकां that. जाता Kids जाता we can't like चड तेंप रावोंक मेळना बिकॉज स्कूल आहा आमगे जॉब आहा. आय थिंक बरे जॉब जालो जाल्यार आमी थिंगा रावतालो like if it was this but like it's not easy. actually people survive there but yeah what to आमकी say like everyone individual choices guys कांय करपाक हें न्ही आमगेलें लायक ओके आमी लोक कोन्नाय काय म्हणून लोक people do over there आतां गोळे आमकां ही opportunity नासलो we had to do over there but other than that तें कांय न्ही guys all I wanted to say like vlogs हेजे मुखार आतां तुमकां सगळे येतले and in that vlog whatever the vlogs come before those vlog we will if it's necessary to give an intro about that vlog we will give you all the intro yeah पण our vlogs are something like okay, what we did how it was it's not like okay तुमकां दाखोवपा what was there and what was not there like फूंय कितें आहा like small basic details how you feel about the Goa because we were more into enjoying the thing, वय तरी मेळना आमकां करपा we were just as I said like 3-4 days आमगे उरलेले like we were थिंगा हें आमगे हें जालें आनी आमगे मातशें कितें कामांय आसलोलीं लायक तूं एज ऑल न्हू ते बँकी कामां आसताय आनी तुमगे आनी कितें आसताय पळय ती हेजी नांवां तेजी नांवां सो दॅट टेक्स रियली लाँग टायम तो ती फिक्स कोत्ताय म्हणून मातशें टायम जाला आमकां एन्ड that's one like आमगे एक सबस्क्रायबर आसलो लायक शी लिटरली was talking to Nadia like to come and आमी ओल्ड गोवा वचोन तेंगे मेळपा आसलोलीं. we are very sorry that we couldn't come Yeah, but we promise like I and Cashly like we promise I'm at next Etoli we don't know when but hopefully soon first thing will come to your house so ताका लागून ताका सांगलां आमी next time when we go we keep an itinerary for every single day that we do and we spend because every day is a December precious is a day. month is a very busy month I'm starting Kazra Board only then Christmas then New Year modite I think so that those days though you go to you probably like in a wedding and Christmas New Year's too much. It's a beautiful time to be of the year but at the same time I think so you just spend too much of time like because Christmas Eve you're doing shopping and Christmas and then Christmas like this Christmas Eve तुगे party जाले तुगे 2 दीस थिंगा वयता तुगेले rather than you can explore and do things a lot like the off season so we probably might see some different time of the year to go when we go to Goa this time कित्याक म्हाका क्रिसमसा तर म्हाका हॉलिडे मेळपा ना बट केशी कंपनी हेज ऑलरेडी सेड डोंट इवन थिंक अबाउट इट सो मेळ्ळ्यार 2 विकां मेळटा एंड इट्स नॉट वर्थ ऑफ गोईंग फॉर 2 weeks फॉर गोवा इन मंथ ऑफ डिसेंबर इट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव वॉट वी फ्लाय वीथ सगळें खबर आसतली कोण डिसेंबरा फ्लाय जाता तें आनी स्कॉला लागून चड प्रॉब्लम जाता मागीर सो एनीवेज इतलें सांगपा आसलोलें आमी पावली बरे भाशेन our journey was safe thank you for everyone for your prayers and love that you guys have given us आनी ह्या सायडी मुखार ब्लॉगांकूय तुमी तितलो मोग दाखयता म्हूण दाखयतले आनी आमकां जाता ते भशेन आमी मुखार आनी मुखारूय ब्लॉग करपाक वतली किशा तूं कितें सांगो जाय I want to go into beach. I want to go on the beach. ते एका बीचीर वचोन जाय करता तें and okay we'll go on the beach okay I'm not taking you on the beach you want to stay in Goa No, I want to go into beach. you want to go on the beach Yeah. म्हाका बीचीर वचोन जाय कर Maka beach. वचोन जाय Why? म्हाका होराय कर Maka walai. प्लीज होराय कर म्हाका Please walai.
प्लीज वता येवया वाडा ओके मला सपिस्ता आलते एंजल फी नाका म्हणटाले एंजल आहा थिंगा भितर रापणां गेले मातशें कितें काम करता ताका लागून शी इज नॉट हियर सो एनीवेज थँक यू गायज स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अ फायनल वर्ड टू से adios